संपावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप अध्याय 12 वळ 31 तावन अध्याय 13 वळ 13 पर्यंत. भावा भयणीनो, सर्व देण्याप्रास चड वर्तें देणें जोडूंक तुमी आतुर जाया. सकटां भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर्व भासांनी उलोवन तरी म्हजें थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी, खिणखिणतल्या ताळा बरी. प्राभात करचे देणें म्हाका आसत आनी गुपीत संगतीचे परिपूर्ण जणवाय म्हाका आसात. तर एक कडेचो पर्वत अन्य कडेन वसाचो करचे तितलो भावार्थ म्हाका आसात. तरी म्हजें थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्ही. आनी सर्व म्हजे आस्त बदीक दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजें कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन. तरी म्हजें थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकार ना. मोग ससनेक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, आपली सुबडाय उलयना, हंकारान बरना, मोग मर्यादेवेणें चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनांत दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, पगार सत जिकिल्ले पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सतमनता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. मोग केदींच सराना. प्रवाद्यांचें उलोवणें आखेर जातलें, विचित्र भासांनी उलोवचें देणें समाप्त जातलें, जणवायेचें देणें नपयस जातलें. कित्याक आमची जणवाय अपूर्ण
आनी आमचे प्रवादी अपूर्ण. पूण संपूर्ण आसा ते आयलेल्या वेळार अपूर्ण आसा ते नाश जातले. हांव भुरगो आसतना भुरग्यां बरें उलयतालो, भुरग्यां बरें समजतलो आनी भुरग्यां बरें चिंततालो. आतां जाणटो जातस भुरगेपणाच्या सर्व संगत हांवें सोड सोडल्यात. आतां आमकां अंतस्करणांत दिसता तशें गैरें गैरें दिसता. पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले आनी थोडे थोडे मात्र हांव जाणा. पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतालो. अशें आसता भावार्थ, भरवसो आनी मोग ही तीन मात्र बाळटात, पूण हांचे मदें मोगच श्रेश्ठ. मोगाच्या कार्मेल किरण वीक्षकांनो आनी दर्शकांनो, मोगा विशयांत पावलून सांगलें सविस्तार संवाद आमी आयकलो. बरें चिंतप आमचे मुखार आसा. आमच्या वैयक्तीक जिविताक जाय जाल्ल्या मोगा विशयांत आसा. चिंतपाक जाणवायच्या मनशाक मोगा विशयांत थंयसर आसा आनी भुरग्यांक जाय जाल्ल्या मोगा विशयांत आसा. त्या देखून हर एका रितीन पावच्या तसलो मोगाचो संवाद ताणें दवरला. मोगांत जाय तितलो विंगडन आसा म्हणून आमकां ही गजाल शिकयता. थोडे जावन आसा ते इरोस म्हळ्यार सेन्शुअल लव, तशेंच फिलिया म्हळ्यार भाऊ भयणी मदलें, आवय बापूय मदलें, भुरग्यां मदलो असो मोग, आनी तिसरें जावन अगापे संपूर्ण मोग. तो कसलो व्यक्ती कसलोय जावन दी ताचे थंय हांव ताच्या उण्यापणांतय ताच्या बरेपणांतय हांव संतोश पावता आनी संपूर्ण रितीन हांव मोग करता. आनी हें जावन आसा अगापे, जेजून केल्लो मोग. जेजून ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो गे. कितलो मोग केलो म्हळ्यार आपणाचें मरण कुर्सार ताणें वावयलें आनी थंयसर आपणाच्या लोकांच्या सोडवणे खातीर मेलो. कित्याक लोक वायट म्हणून ताणें थंयसर तात्पर्य करुना, लोक बरो म्हणून थंयसर ताणें विंगडन करुना, बगार सगळ्या खातीर तो मेलो. त्या देखून भावनान भयणीनो, हो नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणून निमाण्या ब्रेस्तार आमी गीत गायता. तो नवो उपादेश मोग करा एकामेकाचो. जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी मोग करी जाय म्हणून जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 15 वाक्य 13 थंयसर म्हणटा. आपल्या इश्टा प्रासत जीव दिवच्या प्रास वर्तो मोग दुसरोच ना भावनान म्हण मोग करा एकामेकाचो. आनी हें जावन आसा मोगा विशयांत सर्वसाधारण चिंतप. भावनान भयणीनो, थंयसर दोग इश्ट आसले. ते इश्ट झुजाक म्हणून गेल्लेले आनी सांज जाल्यार आपणाचो एकलो इश्ट ताच्या बॅटालियनाक फाटीं आयलो. पूण अन्येकलो इश्ट तसो येवंक ना. त्या देखून ह्यो इश्ट ताच्या लागीं वचून म्हणटा कर्नल लागीं, अळे म्हजो इश्ट आनीक येवंक ना, कितें करचें? आनी कर्नल म्हणलो, ना, हांव तुका परमिशन दिना, कित्याक झूज जालां आनी फाटीं आयल्या. आतां जर तर तूं ताका हाडूंक गेलो तर तूं तुजो जीव रिस्केर पडटा. जावंक पुरो तो मेला, कोणाक गुत्तू. चिंती लागलो कितें करचें. पूण ताचें तें एक भरवसो आसलो, ताचें तें चिंतप आसलें म्हजो इश्ट जिवांत आसतलो म्हणून. त्या देखून ताचें काळीज अत्रेकतालें ताचे लागीं वचून उलोवंक. आनी परत तो परमिशन विचारता आनी कॅप्टन सोडिना. परत विचारता आनी कॅप्टन म्हणटा तुजो जीव तुज्या रिस्केर, मागीर आमचेर घालनाका म्हणून. आनी हें घट्ट धरून तो वेता, इश्टाक मेळोंक वेता आनी इश्टाक थंयसर मेळटा. इल्ल्याशा वेळान सांजेर जाताना, रात जाता आसतना एकल्याक आंगार घालून एकलो मनीस येवचें पळोवन कर्नल म्हणटा, तुका आमी कितले फावटी सांगलें वचनाका म्हणून, समजलोय गी? हांवें सांगिल्लें तुका समजनातलें गी? हाळे पळय आतां तुजो जीव तूं रिस्कर घालून ताका मेल्ल्याक हाडून आयलाय. आनी तो इश्ट म्हणटा, वय आतां तो मरोंक पुरो, पूण हांव थंयसर ताका मेळटलो म्हणून ताका पात्येनी आसली. त्या देखून तो म्हणालो, तूं येताय म्हणून म्हाका खंडीत भरवसो आसलो, तुजे खातीर हांव राखून आसलो. पावनान भयणीनो, अगापे मोग. व्यक्ती कसलोय जाल्यार म्हजो मोग जावन आसा.
तर भावना आनी भयणीनो, सांत पाऊल म्हणटा, मोग सस्नेक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, आपली सुबड आयवलेना, हांकारान बोराना, मोग मर्यादे विणे चलना, स्वंत आदाय सोडिना, रागार जायना, अपकार मनांत दवरिना, अन्याय जावचे पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिकिल्लें पळोवन संतोष पावता, मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सतमानता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. वेरी प्रॅक्टिकॅलिटी ऑफ लव. सांत पाऊल मोगा विशयांत प्रॅक्टिकल जावन आमच्या वैयक्तीक जिवनाक कशें जिवचें म्हणून सांगता. त्या देखून 3 संगती मात्र बाळचे तसले ते जावन आसात भावार्थ, बरवसो आनी मोग. आनी तांचे पैकी श्रेष्ठ जावन आसा मोग. मोग. त्या देखून कार्मेल किरण वीक्षकानो आनी दर्शकानो, सांत पाऊल पयल्या उतरांत आयच्या दिसाचें चिंतप म्हणटा, सक्टां भितर श्रेष्ठ वाट हांव तुमकां दाखयता. आनी हें जावन आसा म्हजें चिंतप. सक्टां भितर श्रेष्ठ वाट कसली ती? कसली ती? मोगाची. बाबांनो भयणीनो, मोगाची वाट ती. त्या देखून सांत पाऊल आमच्या जिवितांत मोग कित्याक गरजेचें म्हणून सांगता. मोगाचो इम्पॉर्टन्स कितें म्हणून तो उखलून दवरता. थोडे संगती तो ह्या आयच्या वाचपांत कितें सांगता म्हणून हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. कित्याक मोग गरजेचो खंयच्या सक्ते वरणी, खंयच्या वरणी चड गरजेचो आमकां म्हणून पळोवया. पयलें जावन मोग आत्मीक देण्या वरणी श्रेष्ठ. लव इज ग्रेटर दॅन स्पिरिच्युअल गिफ्ट्स. ऐकूया आमी, पळया कितें म्हणटा म्हणून. मनशांच्या आनी देवदुसांच्या सर्व भासांनी उलयतरी म्हजे ते मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी, खिणखिणतल्या थाळ्या बरी. पळया, जर तर सर्गींचे राजच येवन थंयसर उलोवचे, सर्गींची भास आमच्या थंय आसून आमकां विजन्स, लोक्युशन्स आनी हे सगळे आसून, जर तर ही देणी आसून म्हजे लागीं मोग ना जाल्यार कितें फायदो? कितें फायदो? केवल हांव आवाज करतले आयदनां बरी, वाटले बरी. त्या देखून सदांच मोग म्हज्या काळजांत आसाचें म्हणटा. तर मोग आसून मोग ना तरी स्पिरिच्युअल गिफ्ट्स, आत्मीक देणी आसचें सूख गी म्हणल्यार सवाल आमच्या मदें येता. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत अध्याय 2 आमी थंयसर आयकता, पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो थंयसर देंवोन आयलो आनी तो तांचे वयर येतना, उज्याच्या जिबे रुपार येतना ते उलोवंक लागले आनी सगळ्या परकी लोकांच्या तांच्या भाशांत ते आयकूंक लागले. म्हळ्यार स्पिरिच्युअल गिफ्ट, आत्मीक देणी तांकां मेळ्ळी. पूण ती देणी सूख गी, ती देणी बरी, ती देणी जायचे, ते गळसल्ली देणी जावन आसा. पूण ते एका काळजाचे आनी एका मोनाचे जावन आसले. सगळे एका घराणे बरे जियेतले. पळया, ते गरजेच्या भावनान भयणीनो, एका काळजाचे आनी एका मोनाचे जावन जियेतले. त्या देखून मोग थंयसर आसलो. सगळी देणी तांचे लागीं आसून मोग तांचे थंय नातलो जाल्यार तांचे ती देणी जावंक पावते आसली. आवाज करतल्या वाटले बरी वा आयदनां बरी. देवान आंजा बडव्यांचें गायनच आमकां दिलां, सर्गराजाचें जिवीत आमकां दिलां, ती भास आमकां दिला. पूण मोगाची भास आमचे थंय ना जाल्यार व्यर्थच व्यर्थ. दुसरें जावन मोग जाणवये वरणी श्रेष्ठ. लव इज ग्रेटर दॅन नॉलेज. सांत पाऊल म्हणटा, प्रवाद करचें देणें म्हाका आसत, गुपीत संगतीचें परिपूर्ण जाणवय म्हाका आसत, पूण म्हजे तें मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच. म्हळ्यार प्रवाद करचें देणें म्हजे लागीं आसत, गुपीत संगतीचें जाणवय म्हाका आसत, पूण मोग ना जाल्यार जाणवय व्यर्थ. फिलॉसॉफी हांव शिकोवंक पुरो, तत्वशास्त्र हांव शिकोवंक पुरो, दैवशास्त्र थियोलॉजी हांव शिकोवंक पुरो, सायकॉलॉजी हांव करूंक पुरो, जर्नलिझम करूंक पुरो, स्नातकोत्तर पदवी हांव घेवंक पुरो, डॉक्टरेट जावंक पुरो, वा वखदां विशयांत नवें संगत करूंक पुरो, वा इंजिनियर जावंक पुरो, न्युक्लियर सायन्स, परमाणू विशयांत और अणु विशयांत चड आनी चड चिंतो पाडूंक पुरो. पूण जर तर ह्या जाणवये तें हांव म्हजें व्हडपण दाखोवंक पावलो आनी म्हजें तें मोग ना जाल्यार खंडीत जावं व्यर्थच व्यर्थ. बाबान आनी भयणीनो, पूण जाणवाई वायट गी. सांत पाऊल पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 8 वाक्य 1 थंयसर म्हणटा, जाणवाय आमकां हंकारी करता, पूण मोग मात्र आमकां वाडवळ दिता. आमचे थंय जाणवाई केवळ आसले जाल्यार आमची व्हडवीकाय वता, अहम म्हणून सोडटा, पूण
मोग आसल्यार आमी वाडटा एकामेका मैपसान जियेता त्या देखून जाणवाय आनी मोग सांगता गेल्यार मात्र जिवीत नंदन जाता सकड मोगान पळयतात आनी तो मोग आमकां गरजेचो जर तो मोग ना तर जाणवाय आसून व्हडले मनीस जावन कितें फायदो कठीण काळजाचे जावन कितें फायदो समाज बदली जाय तर जाणवाय आसून फायदो ना एज्युकेशन चड आनी चड मेळोन जर तर काळीज बदलना तर समाज बदलता गी तुमी बदलतात गी हांव बदलोवंक शकता गी म्हणजे काळीज बदलाचंय भावना आनी भयणीनो तिसरें जावन मोग इज मोर इम्पॉर्टंट अँड ग्रेटर दॅन फेथ मोग भावार्था वरनी चड श्रेष्ठ एका कडेन सो पर्वत आनी एक कडेन वचसो करचे जाल्यार हांव कांयच तितले सकत आनी भावार्थ म्हजे थंय आसा तर हांव कांयच न्ही जर तर मोग म्हजे थंय ना तर सांग पावलो परत्यान म्हणटा एकलो बरो येणार म्हणटा म्हजे लागीं गूण भावार्थ आसूंक पुरो आनी त्या भावार्थ मुखांतर हांव सगळो सासवाच्या बियाचे ओपारे परी सगळो गुडोच उखलूंक पुरो पूण म्हजे लागीं मोग ना तर मोडलेलो तो संवसार कशें लागीं हांव करूंक शकता म्हजे लागीं भावार्थ आसूंक पुरो पूण मोडलेलो संवसार मोगाक ताणेच्या लोकांतय हांव एक जायना तर ते परत संवसार नव्यान बांदूंक जायना गुडो हांव बदलूंक पुरो पूण संवसार नव्यान बांदिना तर कितें फायदो त्या देखून सो भावार्थ जायचे भावार्थ गरजेचो कित्याक देवाक मेळ्ळा जाय तर भावार्था मुखांतर आमी देवा वळखून घेता ताच्या त्या भावार्थाच्या चिंता प्रकार आमी वेता सगळे आमकां आमचे सत्मंत आसा भावार्थाच्या विधीचेरच आनी ते आमी वय म्हणून पाती येता पूण मोग आमकां जाय कित्याक मोड गेलो संवसार परत हाडचे खातीर देव संवसारी आयलो मोग जावन आनी तो मोग आमी जाय तोच जावन आसा मोगाचो उपादीस तो जेजून दिला गलातकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 6 म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यांक सुन्नात आसूनी उपकाराना तिचे ते उपकारता मोगा मारिफात वावुरता तो भावार्थ जर तर भावार्थ आसून मोग ना जाल्यार जे कितें हांव जेजू क्रिस्ता खातीर वावुरता तें उपकाराना पूण थंयसर भावार्था संगी मोग आसल्यार मात्र जे कितें हांव करता ते देवा थंय उपकारता सो ते जावन लव इज ग्रेटर दॅन जनरॉसिटी मोग उदारपणा वरनी श्रेष्ठ परतून आमी सांबाळ कितें सांगता म्हणून हांव आयकोवया जर तर म्हजे सर्व म्हजे आस्त बदीक दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन पूण म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकार ना पळया जर तर हांव म्हजे सगळे म्हजे आस्त बदीक हांव दीन जाल्यार जर तर म्हजे थंय मोग ना जाल्यार कितेंच उपकार ना कित्याक हांगासर उदारपणा विशयान उलयता उदारपण जाय पूण थंयसर रेस्ट्रिक्ट करना 10% उदारपण जावचें 20% उदारपण हांव लोकांक इल्लेशें दिता इल्लेशें तशें ना पूण सांग पावल म्हणटा सगळें तुजे लागीं आसतलें कंप्लीट एवरीथींग सगळें म्हजी आस्त बदीक समेत हांव दिल्यार जर तर त्या दिवचे थंय म्हजो मोग ना तर म्हाका खंडीत जावन तें उदारपण उरना बाळना भावना भयणीनो म्हज्या दिवच्याचो उदारपणाचो शेवट कितें खंयसर आसा तो शेवट पेल्याचो मोग देवाचो मोग सगळ्या मनशाकुळाचो मोग पांचवें जावन लव इज ग्रेटर दॅन एकम्प्लिशमेंट मोग जैता वरनी गळिल्ल्या सर्व संगती वरनी श्रेष्ठ सांबाळ कितें म्हणटा म्हणून आमी आयकोवया म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीत तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकार ना म्हजे कूडच जर तर हांवें म्हज्या जिवितांत केल्लें समाजाचो स्थानमान जावं पुरो समाजाचो स्थानमान म्हजें चिंतप म्हजें आस्त बदीक म्हजें घराणें सगळें हांव समाजांत एक श्रेश्ठ जावंक पावलां हें सगळें म्हजें एकम्प्लिशमेंट एचिवमेंट्स सक्सेस जैत हांवें हाडिल्लें जर तर हें सगळें आसून म्हजी व्हडविकाय म्हज्या हांव मुखार वचून म्हजे लागीं मोग ना जाल्यार समाजांत म्हाका गौरव ना म्हाका मान ना सकड चिंतूंक आसा तो ह्यो व्हडविकाय फाटल्यान बेता म्हणून भावना भयणीनो त्या देखून मोग म्हज्या सगळ्या जैता वरनी श्रेश्ठ जावन आसा तर क्रुसाचो सांज जो हांव मोगा विशयान कितें म्हणटा
मोगाच्या उज्याचे केंड थंयसर तो म्हणटा लव प्युरिफायस अस अँड परफेक्ट्स अस. मोग आमकां नितळ करता आनी तोचो नितळ जाल्लो मोग आमकां संपूर्ण करता. मोग आमकां कशें नितळाय करता भावांनो आनी भयणीनो? आमी सगळे रक्त मांसाचे जावन आसा म्हणून सांत पावलो करिंदकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 3 तो 9 पर्यंत थंयसर सांगता. रक्त मांसाचे म्हणटना जिव्या मांसाचे आमी राग मोसोर अहंकार आमचे तें कुसडेपण सगळें आमचे भितर आसा आनी तेंतून येवचें जुजू आनी रगत मात्र. त्या देखून तें सगळें आसल्यार थंयसर मोग हाडूंक जायना. त्या देखून आमी आमचे ह्या सगळ्यान मेकळेपण करूंक आसा आनी हें एकच जावन मेकळेपण जातना मोग नितळ जाता. मोग नितळ जाता आनी त्या देखूनच हें एक जावन पयस करी जाय, एकच जावन नितळ करी जाय. त्या देखूनच सांत पावल म्हणटा मोग सस्नेक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलीच बडाय उलयना, हंकारान वराना, मोग मर्यादेविणें चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, आपकार मनांत दवरिना. भावनां आनी भयणीनो, तर नितळाय जाले मोगाची. आतां मोगाची संपूर्णाय कशें जाता? जुआंक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 4 2 तावन वळ 12 मुसो थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा मोग देवा तावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक वळखून घेता, कित्याक देव जावन आसा मोग. देव आमचे थंय रावता आनी आमी मोगांत संपूर्ण जाता. परत कुर्साचो सांत जुआंव म्हणटा कॅन्टिकल ऑफ कॅन्टिकल्स थंयसर लव इज टू एलोन. जशें किर्तन 40 आनी 2 म्हणटा जशें एक मेरू व्हडच्या उदकाक अत्रेकता तसो म्हजो आत्मो देवा थंय एक जावंक अत्रेकता. त्या देखून म्हजे मोगाचो नितळाय जाल्ल्या उपरांत हांव जावन आसा मोग, देव जावन आसा मोग आनी ते दोन मोग सांगात मेळटना मोगाचें मिलन जाता आमच्या आंतरीक काळजांत. आनी म्हज्या आशा आनी पाशा मातावन पयस आसा हांव, म्हज्या अहम तावन पयस आसा हांव आनी तो मोग संपूर्णसो मोग देवा तावन जाता. आनी मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 वाक्य 40 आनी 7 थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा जसो बापूय संपूर्ण गे तसो आमी संपूर्ण जाया. तो संपूर्ण आमी देवा थंय जाता बिईंग कंप्लीट, बिईंग परफेक्ट. न्ही आमी करच्यो वस्तू संपूर्ण बगार आमीच संपूर्ण जाता. कित्याक आमचो मोग देव जावन आसा मोग, तो मोग एक जाता. आनी अख्रेक आमकां आमचो जबाब जावन आसा सांत पावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 20 थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा आय नाव नो लॉंगर लिव बट क्रायस्ट टू लिव्स इन मी. हांव आसतो न्हू म्हजे तें जियेना बगार क्रिस्त म्हजे तें जियेता. म्हळ्यार म्हजें आसतलें म्हजें आयडेंटिफिकेशन म्हजें अस्मिताय त्या मोगा वरवीं हांव सगळेंच घडसोन हांव म्हजे तावन वेता आनी देव क्रिस्त थंय येवन एक जाता आनी तो क्रिस्त म्हजे थंय जावन आसा. आनी हाच्या विशयान आमी संपूर्ण तरान मागण्या जिविता विशयान तो सोमारा मानद एक बाप जॉन सिक्वेरा मंगण्याच्या जिविता विशयान सांगता आनी थंयसर तुमी आयकलें जाल्यार ह्याच्या वडविकाय विशयान तुमकां संपूर्ण तरान मेळटा. भावनां आनी भयणीनो, त्या देखून आमी त्या मोगान संपूर्ण जाया, देवा थंय या आनी तोच जावन आसा मोग. त्या मोगा थंय ताची भुरगीं जावन मोगाची वडविकाय आमी वर्णून नितळ जावन आमी त्या मोगा थंय संपूर्ण जावया. आमेन.